Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. बाबा भयणो प्राचीन करून आमचे जिवीत बदलून आमकां खुशी आसा म्हूण दाखोवंक आमी आतां माथ्यार गोबर घालूंक येता. ह्या गोबराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालून म्हूण बापा लागीं मागुया. आज आमी सगळीं क्रिस्ती भावार्थी ह्या प्राचीत काळान भितर सरता आनी आमच्या कपलाचेर आमी गोबर लायता. हो गोबर आमकां उगडास करता की आमी मनीस दुल्लींतलीं आयलीं आनी दुल्लींत वेतल्या. हो गोबर म्हटल्यार एक धूळ म्हणटच ह्या संवसारान जें कितें आसा तें आमी घेवन वचचे ना, पूण आमी एक धूळ जातले हो गोबर आमकां उगडास करता. उपास करून मागणी करून आमी दुसऱ्यांक सवें दोयाड जावन दुसऱ्यांक आदार दिवन आमी ह्या प्राचीत काळांत देवाक ओदीक लागीं येता. आनी हे वेळार आमी हे आमचे पोरचेक उलो मारला की आमी जो उपास करता, आमी जे त्याग करता ते ह्या संवसारा पासून भेटूंक आमी हे झूज सुरू जालां तें आमी पळयलां. युक्रेन आनी रशिया मदें जायत्या लोकांचो जीव वेता. हे खातीर जें आमी हें करता, मागणें करता, त्याग करता ह्या संवसारा खातीर भेटूंक आमकां चड दूख भोगता. आमचो एक इंडियेचो एक भाव नवीन हो स्टुडंट होय सोंपून गेलो ह्या झुजांत. हे खातीर आमी ताचेय पासत मागलां आनी आख्या संवसारा पासत आमी मागता. आनी आमी पोरचेक उलो मारला हो त्याग, हो उपास तांणी देवा सरशी लागीं येवन एकामेकाचो मोग करूंक आनी जें आमी त्याग करता तें ह्या संवसारा खातीर, ह्या संवसाराचे शांती खातीर हें झूज सोंपूंक आमी भेटूंक आमी ह्या लोकांक, आमच्या भावार्थ्यांक आमी सांगलां.